हांव बायणेकार हांव दिपक दोगांय आमी बायणेकार आमकां गार्डन पयलींसून आहलेलें जायते वर्सां चोयता हें बायणाक गार्डन आहा आनी दिपकान जायती ट्राय केले लास्ट टायम आमी कावन्सिलर आहलेले तेन्ना दिपकान मिटिंगी पॉयंट रेज केल्लो की ते कोणा आवटसोर्स करचे एजन्सी पूण तें जालें ना सक्सेस आतां हे पाटी आमचे मिटिंगी पॉयंट केलो आमदारान दाजी सालकारान मिटिंग केलें तसो दिपकान आमी पळय हे मिटिंगेक घेयले आनी तें रेजल्युशन पास करून आमी हाडलें आनी आतां गार्डनूय आमी आतां एका अंडर GITC दिपकचो वायस चेअरपर्सन आहा आनी तो वायस चेअरमॅन आहा तो तेजो हें तेणें इनिशिएटीव केला की गार्डन करून घेवपाक हें बरें ही बरी गजाल बायणेकारांक तशेंच बायणां आतां हे आतां एक 6-7 म्हयन्यान बायणां जायते डेवलपमेंट जातलें कित्याक आनी एक वर्सान 2 वर्सान जातलें कित्याक आमची आतां हिंगा ओल्ड पावर हावस आहा तो जायते वर्सांचो पेंडींग इश्यू आहलोलो थिंगा आतां तो आमी टेंडर बी करून हाडला तेजें आतां काम चालू जातलें तसोच फीश मार्केट दिपकान सांगलोलें फीश मार्केटूय जातलो थोडे असो टायम वयतलो 1-2 वर्सान जातलो पूण आतां कितें जाता वास्को खातीर बरें जाता आमचो आमदारूय बरें काम करता आमचे कावन्सिलर दिपकूय हे वार्डानूय बरें काम करता सगळे मेळोन हें काम आमी करतले हो प्लेग्रावंड जो आशिल्लो खूब वर्सां वायट अवस्थेन आशिल्लो आमी खूब प्रयत्न केलो करपा खातीर इवन दिपकान म्हाका दिसता लास्ट टायम थ्रू एक प्रायवेट एजन्सी आमी घालपाचो केल्लो पूण तो जावना सक्सेसफूल सो आज खंय तरी तो GSIDC वायस चेअरमॅन आसा सो आमकां दिसली हाजी एडवांटेज आमकां सगळ्या वास्कोकारांक मेळपा जाय सो आमी एक प्रपोजल घालो की हे गार्डन थ्रू GSIDC करचें म्हणून आनी ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली की आपुणूय फॉलोअप करून तो प्रोजेक्ट हांगा हाडटा म्हणून आनी वास्को जशें गार्डन करता दॅट वील बी अ ग्रीन एरिया हांगा आमी भुरग्यां खातीर प्लस फुटसाल आनी अशे 2-3 वेगळ्यो गोश्टी आमी ह्या गार्डनानूय करपाक सोदता जेणे करून हो जें गार्डन एकदम वायट अवस्थेन आसा इतलीं वर्सां तें म्हाका दिसता शूड रिवॅम्प जावन बायणाकारा खातीर एक बरो रिलॅक्सींग स्पेस जातलो कितें प्लॅन्स आसा हांगा कितें करपाक म्हणजे खूब आतां आमचो हो आयिल्लो कन्सल्टंट GSIDCचो मिलिंद रामाणी आयिल्लो सो आमी आमच्यो रिक्वायरमेंट सांगलां वॉकिंग ट्रॅक सगळ्या कडेन तेच आसा फिटनेस लेवल भुरग्यांचें वाडपाक जाय तशेंच तांकां खेळपाकूय मेळपाक जाय सो ह्यो 2 गोश्टी प्रामुख्यान आसा तशेंच फुटसाल एक जॉगिंग ट्रॅक हांगा तितलो स्कोप ना करपा खातीर पूण ताणें सांगलो जाता इतलो आपूण स्कोप घेवन हांगा जी शॉप्स आसा ताजे वयर एक हॉल घेवपाक सोदता जेणे करून तातूंत रेवेन्यू जनरेट जातलो तो ह्या कामा खातीर मेंटेनन्साक आमकां हे जातलो आनी प्लस बायणां एक हॉलूय जातलो म्हणजे आज वास्को हॉलाची बी खूब कमतरता आसा सो बायणां खातीर एक बरो 1000चो सपोज हॉल जालो जाल्यार इट वील बी व्हेरी गूड फॉर बायणां पयले सर हांव आमच्या आमदाराचें अभिनंदन करता देव बरें करूं म्हणटात जे तेणी सांगिनाच पटीन आपूण एक लेटर धाडलें म्युनिसिपालिटीक की हे गार्डन तुमी GSIDC थ्रू घेयात म्हणून आनी आमी आमच्या चेअरपर्सनाक घेवन आमी रेजोल्युशन सुद्दां घेतलें की आमी हे GSIDC घेता आनी GSIDC थ्रू आमी सगळे प्रोसिजर केल्लेले आसा आनी आमचो आर्किटेक्ट ऑलरेडी अपॉयंट जाल्लो आनी आर्किटेक्ट बाब रमाणी बाब आतां इन्स्पेक्शन करून गेलो मेन सांगचो उद्देश आसा की ह्या गार्डनाक खूब जाणांक हांगा भुरग्यांक एटॅचमेंट आसा हे गार्डन आनी म्हाजे एवरी मॅनिफेस्टोन हांव 3 फावटी इलेक्शनाक बसला आनी एवरी मॅनिफेस्टोन हांव सांगता आनी हांव गार्डन करतलो म्हणून पूण खंय सांगचें म्हटलें आय एम फेलियर 2 फावट म्हाका जावंक ना गार्डन जावंक ना तेच्या फाटल्यान एक कितें तरी हेतू आसा फॅक्ट आमी उलोवपाक जाय म्हाका खंयचे तरी एक एजन्सीन सांगलें करता म्हटलें लास्ट मोमेंटाक करूंक ना हे फावटी आमी फर्स्ट जेन्ना हांगा येयल्लेले गणेश चतुर्थी हांगा सार्वजनीक गणेश उत्सव तेन्ना राजीव सुद्दां एश्युरन्स दिल्लें की प्रायोरिटीचेर आमी गार्डन करतले म्हणून आनी कोइन्सिडन्स खंय तरी एक म्हाका GSIDC वायस चेअरमॅन केलो आनी आमकां हो प्रोजेक्ट हाडपाक हांगा एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी खरें म्हटल्यार हांगा जे आमी जे विजन जें आमचें आहा पळय हे गार्डनान हे गार्डन बेश्टें भुरग्यांकूच खेळपाक न्हू जाल्यार ओल्ड एज कोण आहा पळय तांकां हांगा बरें बसपाचें हांगा प्रोविजन करतलें तेच्या भायर आमी चिंतलां की हांगा तुमी पळयता आसतलें ओपन जीम आसा ते आपली फिटनस पळोवपाक लागून आयचे डेटीक सगळे भुरगे फक्त मोबायलाचेर आसता आमचे भुरगे पण ह्या गार्डनान गेल्लेले आसा आमी फक्त आवटडोर गेम खेळटा आमी भुरग्यांक प्रोत्साहन करपाक जाय की भायर खेळपाक मोबायलाचेर न्हू तेका लागून आमी जशें आमदारान म्हटलें राजीवान म्हटलें की हांगा एक धाकटेचें फुटसाल करपाचें त्या कारण हांगा भुरगीं आपली एनर्जी हांगा काडटली सो हांगा एक फुटसाल करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा सो बरी गजाल आसा की बायणा एरियेन आतां गार्डन आमचें ऑलमोस्ट स्टार्ट जाल्लें जावपाक एक गती मेळिल्ली आसा बायणा एरिया म्हणजे बायणा फक्त गार्डनूच म्हणना आमचे पॉवर हावस आहा पळय ओल्ड पॉवर हावस हांव अनेकदां आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा जे पॉवर हावस लाँग पेंडींग इशू आसलेलो तो आमी PDNच्यान एप्रुवल घेवन पास करून आतां तेचो टेंडरींग जावन आतां अलॉटमेंट सुद्दां जालो आतां येता ते केन्ना एक 10-15 दिसां भितर आमी इनॉग्रेशन करतले काम स्टार्ट करतले
फावंडेशन स्टोन करून काम स्टार्ट करतले. हे जे पॉवर हावस आहा पळय ते सगळ्या बायणाकारांक खरोखरच फायदेशीर आसा. ह्या हितून आमचे थंयसर एक सगळे जे स्टॉल्स आसा, गाडे आसा, ते जळमीत आहा पळय ते अंडर वन रूफ येवपाचे आसा. तेच्या भायर एक थंय हॉटेल आसतलें, रेस्टॉरंट आसतलें. तेच्या भायर हांगा बायणा एरियान आमकां हॉल म्हणटा पळय ते ना. ते हांगा थंय दोन, एक AC हॉल, एक नॉन AC हॉल हो प्रोजेक्ट आसा. हे समज हें जालें म्हणटकूच बायणाची मातशी आनीक बायणा फीश मार्केट आमी तेणी इनिशिएटीव घेवन वास्को फीश मार्केट ऑलरेडी स्टार्ट केल्लो आसा. सो बायणा फीश मार्केट पायपलायन ना, पायपलायन म्हणजे मायनर एक खंयच्या तरी हेका लागून लँड एक्विजनाक लागून उरलेलें आसा. हांवें रिक्वेस्ट केला आमदारा कडेन आनी तिणें ऑलरेडी एक्शन दिला की आमी तें करतले म्हणून. आनी तें आमी येता त्या काळान फीश मार्केटूय जातलो. म्हाका दिसता जे हांवें ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर आसल्या कारणान हांवें थोडे मॅनिफेस्टोन थोडे पॉयंट्स घातलेले. ते एक पॉयंट म्हाका दिसता MLAचे हेल्पा थ्रू म्हाका ते फुलफील जातले. आनी जे मॅनिफेस्टोचे सगळे पॉयंट समज फुलफील जाले जाल्यार ह्या बायणा काळान म्हणजे कसलोच भंय पडचो ना की सगळे हांगा फॅसिलिटीज गावतले.